3 दिसां पयलीं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी CMIE हांच्यांनी देशभराचो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आसा हो डिक्लेअर केल्लो आनी हातून अशें दिसून आयले की गोंय सरकार जे आसा हांका खरें म्हणल्यार आमी परबी दिवपाक जाय. वी कॉंग्रॅच्युलेट चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत for taking the state in number 2 position from number 3 position in the month of February. गोंय तिसरे पावलार आशिल्ले. मुख्यमंत्र्यान इतले बरे तरेन काम केले की खूब प्रोजेक्ट्स हाडली. ह्या दिसांनी एडवर्टायजो काडले नोकऱ्यांच्यो आनी इतले बरे काम केले की गोंय मार्च म्हयन्यान सेकंड पोझिशनार पावले. जेन्ना इंडियाचो जो एम्प्लॉयमेंट आसा रेशियो वो 6.5 आसा. इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन्स टू 6.5% in March, whereas गोवा गव्हर्नमेंट म्हणजे नंबर बरो 6/22 चड न्ही. सो मुख्यमंत्र्याक तो सेकंड पोझिशनाचेर पावला आनी गोंय अनएम्प्लॉयमेंट रेशियोचेर फेब्रुवारीन जे तिसऱ्या पोझिशनार आशिल्लो हाज्या वयल्यान मार्च म्हयन्यान दुसऱ्या पोझिशनार पाविल्लो आसा. सो हातून ते कशें पावले हे आमी चिंतपाक इन्व्हेस्टिगेट करपाक लागले. तुमकां याद जातले मित्रांनो की 2019 वायब्रंट गोवा समीट म्हणून सरकारान केले आनी सरकारान सांगले की वायब्रंट गोवा समीट हे गोंय सरकाराचे म्हणून. हाजेर जेन्ना आमी चवकशी करपाचो स्टार्ट केले तेन्ना आमी चवकशी करपाक स्टार्ट केले हाजेर आमकां कळून आयले की वायब्रंट गोवा वॉज नॉट अ गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा प्रोग्राम. रॅदर इट वॉज वायब्रंट गोवा फाउंडेशन वर्ड लिपयले आनी ह्या वायब्रंट गोवा फाउंडेशनाक सरकारान जवळ 2 कोटी रुपया दिले टू ऑर्गनायज इट. आता हे वायब्रंट गोवा फाउंडेशन आसात 4 ते 5 लोक जे मुख्यमंत्र्याचे सारखे क्लोज. काही लोक मुख्यमंत्र्याक भाशणाय बरोवन दिता म्हणून आयकलां. सो हांकां रिहॅबिलिटेट करपाक हांची फी फारीक करपाक हे 2 कोटी ते वायब्रंट फाउंडेशना नांवान दिल्ले काय की म्हण आमकां सिरियस दुबाव येता. तुमी म्हणटले आमी कित्याक अशें म्हणटात काय म्हणून. मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले की वायब्रंट गोवा फाउंडेशनाचे वायब्रंट गोवा जे जाल्ले 2000 हांगा 10,000 नोकऱ्यो जनरेट जातल्यो म्हणून आनी कितलीशी कोट्यांचे प्रपोजल आमी सायन केले म्हणून. हाजेर एक प्रश्न घालो अनस्टार्ट पयर जाल्ल्या हाजेर सेशनान आनी प्रश्न क्लियर कट आशिल्लो की द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड फ्रॉम गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा एक्सचेकर फॉर वायब्रंट गोवा. सर, Goa Investment Promotion Board has spent 2 crores of total amount of money from government exchequer on Vibrant Goa. The details of the name of the agency is Vibrant Goa Foundation. म्हणजे what trust private. Third, very important मित्रांनो, जे तुमकां आमी सांगिल्ले की what are the benefits accrued to Goa on account of holding the Vibrant Goa Foundation. आता हांगा मजा पळयात तुम्ही. मुख्यमंत्री कितलो फटींग काढतात फटींग हो तुम्ही पळयात. रिप्लाय येता Vibrant Goa has served as a knowledge sharing platform where the state has benefited from gathering key information on emerging trends in the business scenario. 2. The platform gave an opportunity to Goan traders, manufacturers to understand government procedure scheme and services across sectors. अरे किती. The third, Vibrant Goa has encouraged department to improvise online systems. Why a government third-party agency and what improvement they have done for online systems? Fourth, the platform has helped the state in identifying key projects. Fifth, infrastructure and connectivity sector-specific initiative and B, IT infrastructure land and plot allotment. म्हणजे तुम्ही वायब्रंट गोवाच्या नावाचेर
रियल एस्टेट रॅकेट करपाक उठिल्ले सो नोकऱ्यांचे खंय हाजेर